नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बांगडुल्यांचे सुके। ह्यो हांवें बांगडुल्यो हाडल्या। पळयात बांगडुल्यो बऱ्यो ताज्ज्यो आसा। आतां हांव ह्यो बांगडुल्यो उजरोवन घेता। पळयात बांगडे हांवें उजरोवन घेतले। ताका थोडेशें मीठ लायता। मीठ लावन आमी सायडीन दवरुया। ही हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या। सोय हांव मिक्सरान घालून घेता। तातूंत हांव 4 हरव्यो मिरसांगो घालता। मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। 1 चमचो सुकी कोथमीर घालता। अर्दो चमचो हळदीची पावडर घालता। थोडीशी आमटाण घालता। हातूंत थोडें उदक घालून मिरसांग आमकां मातशी मोठी वांटून घेवपाक जाय। ही पळयात मिरसांग अशी वांटून घेतली। वांटून घेतिल्ली मिरसांग हांव आयदनांत घालून घेता। आयदन घेता आसतना मातशें पसरट घेवपाक जाय। तातूंत थोडें उदक घालता। उदक खूब घालपाक जायना। ही मिरसांग गॅसार शिजत दवरता। तातूंत हांव 3 हरव्यो मिरसांगो उब्यो शिनून घालता। 1 इंच आलें धाडावन घालता। तेफळां धाडावन घालता। चवी पुरतें मीठ घालता आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। हातूंतल्यो मिरसांगो शिजपाक जाय। पळयात बरो खतखतो येवपाक लागला। उजरोवन घेतिल्ले बांगडे हांव तातूंत घालता। बांगडे घालता आसतना अशें सारकें घालून घेवपाक जाय। एकार एक घालपाक जायना। तातूंत 4 सोलां घालता। पळयात अशें घालून घेवपाक जाय। आनी आतां रोखडेंच धवळपाक जायना। मातशें सारकें करून घेता आनी हाजेर झाकण घालून लो गॅसाचेर शिजोवन घेवया। पळयात बांगडे शिजत दवरल्यात 3-4 मिनटां जालीं। आतां हांव परतून घेता। अशें परतून घेवपाक जाय। आनी पळयात लो गॅस दवरल्या कारणान हाका खूब उदक सुटलां। तुमकां जर तर दिसता उदक कमी जालां जाल्यार तुमी हांगासर थोडेंशें उदक ऍड करपाक जाता। परत झाकण घालून लो गॅसाचेर शिजोवन घेवया। पळयात बांगडे बरे शिजले। गॅस हांव बंद करता। आनी पळयात सामकें रुचीक ग्रीन मसाला सुकें तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।